आमी आमची माती कशे तरेन वापरपाक जाय आनी ती तेणें बरे तरेन वापर करून जे चित्र तो तयार करताले तें चित्र तेणें तयार केल्लें आसा. हांव मागता तें चित्र आमी स्टेजीर हाडया. हो तुमचो मोग. ह्यो ताळयो गोंयकाराच्या काळजांतल्यान भायर सरल्यो ताळयो. म्हाका खात्री आसा सागर बाबाक ह्या वेळार खूब बरें दिसलें आसतलें. सागर बाब, खरेंच हांव म्हज्या काळजांतल्यान खुशाल, कारण देवान हे सगळ्याक असले तरेचे गुण दिल्यात, पूण थोडेच त्यांचो वापर करता. आनी वापर करता आसतना तेणें काळीज मन आपल्या गोंयच्या मातयेचो वास हे सगळें भरसून ही आकृती तयार केल्या. तर तुज्या कडल्यान आमच्या ऑडियन्सांक आमचे लायव्ह पळयतात तांकां मोगाची 2 उतरां. पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. पेशन्सफुली म्हाजें चित्र काडपाक टायम लागलो म्हाका खूब, आनी खूब लास्ट पर्यंत सगळ्यांनी म्हाका सगळ्या टिमीन भरपूर सपोर्ट केलो. आनी पयलीं म्हणल्यार म्हाका आयज इनवायट केलो हांगा गोंय राज्यपाल दिनाचे निमतान. सो RGP आनी तेंचे सगळे टिमीक आनी सगळे कार्यकर्ते आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका खूब खोस जाता की आयज म्हाका जें नांव इतकें मेळ्ळां, जें हें आमची माती आसा मातयेक लागून मेळ्ळा. हांव स्वताक समजता की हांव गोंयची माती म्हणून. हांव गोंयकार, हांव गोंय आनी हांव गोंयची माती. सो सांगपाचें म्हणल्यार हें जें काम केलां तें कावी स्टायल म्हणटा. आतां म्हाका एक विचारूनशें दिसता सगळे जे आसा पळय न्ही तांकां, कावी म्हणल्यार कितके जाणां खबर आसता? मातशें एक हात वयर काडपाक शकता? सो लिटरली थोडेच जाण आसा. एक्चुली कावी म्हणल्यार आमची गोंयचे ओरिजिनल आर्ट फॉर्म आसा. जशें की एग्जांपल तुमकां दिता हांव. वारली आर्ट म्हणल्यार महाराष्ट्राचें नांव घेता. वारली आर्ट म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें, ब्रावन कलर फाटल्यान बॅकग्रावंड आसता आनी धवे कलरचे ते डिजायन आसता, आदिवासी डिजायन. सो तेका वारली आर्ट म्हणटा. राजस्थाना गेल्यार तुमकां राजस्थानी आर्ट मेळटलें. कोलकाताक गेल्यार मागीर बिहाराक गेल्यार मधुबनी मेळटलें. तशें गोंयचें आमचें आर्ट आसा, लोकल आर्ट आसा, ताका आमी कावी आर्ट म्हणटा. हें तुमकां मेनली देवळांनी पळोवपाक मेळटा. देवळांनी जे दारां आसता जावं जनेलां आसता पळय न्ही, तांकां ब्रावन कलरची डिजायन आसता. हो जो हांवें दाखयलो पळय तशें आसता खूब. सो ताका कावी आर्ट म्हणटा. ते आमचे कशें करताले, मातये पासून करताले. पयलींच्यो ज्यो जमनी आमच्यो वॉल्स आशिल्ल्यो पळय मुणटी, त्यो मातयेच्यो आसताल्यो. सो तेजेर प्लास्टर मारताले चुन्याचो, चुनो मॅश करून बी कुसोवन बी, आनी तेजेर मागीर जी माती एप्लाय, तांबडी आमची फातराची माती आसा तेजेर एप्लाय करताले आनी तेजेर मागीर कार्विंग करताले. ताका कावी आर्ट म्हणटा. आनी सॅडली तें कितें जालें, टायम असो जालो की ते आर्टिस्टांक तितको वाव मेळना. सो हांगसरल्यो आर्ट आसा ते आमची कर्नाटकाक गेले आनी महाराष्ट्राक गेले, आनी कर्नाटकाच्या लोकांनी इतको तेजें हें केलो डेव्हलपमेंट की ते आतां तेजेर रिसर्च करता. एकट्यान PhD सुद्दां केल्या. आनी सॅडली की गोंयकार आमी आसून सुद्दां आमकां ते कलेचो कांय पडलेलो नाशिल्लें. रिजन कितें, आनी तें सोंपलें एक्चुली. रिजन कितें की तें फक्त देवळांनी जावं आमचे जमीनदार लोक आसता तेंच्या घरांनी आसतालें. आतां देवळां जशीं जशीं ओल्ड मोडपाक लागलीं तशी तशी तें कावी आर्ट मरत गेलें. कित्याक तें परत कोणी रिपीट करूं ना. आनी नवीं देवळां जेन्ना येवपाक लागलीं तेन्ना नवीं देवळां आमची कशी सावथ इंडियन स्टायलीन आशिल्लीं आनी ती सवाय पडटालीं. आनी वेरेज आमची ओरिजिनल देवळां परत करताली ती म्हारग पडटा. व्हडले खांबे, व्हडल्यो वणट्यो. सो हें लोकां कडेन परवडना म्हणून सावथ इंडियन स्टायल आसा ती आमची गोंयांत येवपाक लागली. आनी
कावी आर्ट बरोबर मरपा लागले. आतां कितें जालें 2020 सुमार जेन्ना कोविडाचो टायम येयल्लो तेन्ना सगळ्याक नेगेटिविटी आशिल्ली आनी हांव अजून पर्यंत फ्रिलॅन्सर आसा म्हणल्यार म्हाका स्वताचेर इतको विश्वास आसा की हांव केन्नाच जॉबाक बी अजून पर्यंत वचोना आनी वचपाकूय ना की हांवच म्हाजो बॉस हांवच म्हाजो लेबर म्हणून हांव काम करता सदांच. आनी म्हाका अशें दिसता की कामां वयचे पेक्षा हांव चड कितें तरी काम बरें करून दाखोवपाक शकता म्हणून. सो कोविडा टायमार अशें जालें की सगळे दारां बंद जाल्लीं फ्रिलॅन्सींग करताले त्या निमतान आनी नेगेटिविटी घराची आमचे भायरी आशिल्ली आनी घरांनी आशिल्ली. घरान मागीर मां बरी नाशिल्ली सो तिका लागून नेगेटिविटी आनी कोविडा लागून भायर नेगेटिविटी आशिल्ली. सो चवथ गेली. चवथ जावन मागीर येयली चवथ डल गेली त्या टायमार. चवथ जावन मागीर येयलो नवरात्रीचो टायम. नवरात्राचो टायम येयलो तेन्ना अशें जालें की म्हाका दिसलें की हांव चित्रांच्यान कितें तरी एक्सप्रेस करपाक जाय. सो एक्सप्रेस करतलो जाल्यार आमची ज्यो 9 दिसा 9 तरेची कपडे बी घालता पळय तशी फॅशन आसता तशी हांवें चिंतलें की 9 दिसा हांव 9 देवी काडटा म्हणून फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा. आनी थंयच्यान हांवें तें चिंतलें की आतां तशा तशी देवी काडपी खूब जाण आर्टिस्ट आसा. हांव दुसरे परस कसो सेपरेट करतलो. सो चिंतलें की कावी आर्ट हें आमच्या मरणाची स्थितीन आसा आनी म्हागेलें प्रत्येक जें काम आसा पळय न्ही तें हांव कामाच्यान अशें करता की आमचो गांव जावं गोंय प्रिजर्व करता आनी दाखयता. सो तो हांवें पॅटर्न घेतलो आनी 9 दिसा हांवें 9 देवी काडली पळय न्ही थंयच्यान हांव म्हाजो लायमलायट म्हणल्यार पिरियड सुरू जालो. आनी सगळ्यांनी म्हाका मिडियान जावं गोंयच्या लोकांनी म्हाका कावी आर्टिस्ट म्हणून एक नांव दवरलें आनी करता 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 अशें फाटल्या 2021 ही गजाल मोदीक कळ्ळी. सो मोदीन कितें केलें थंयच्यान टीम धाडली आनी म्हाजेर हें केलें की कोण हो सागरनायक गोंयांत कितें काम करता आनी कित्याक लागून करता. सो तांकां कळ्ळें की हो असो करता म्हणून की कावी आर्ट जे आमचे ओरिजिनल सांस्कृतीक जे एक प्लॅटफॉर्म आसा तो मोरतालो तो वाचयलो. सो तेणें मागीर मन की बात उलयलें उलयतरी अशें जालें की सगळे इंडियन अशें जालें की कोण हो सागरनायक गोंयांत कितें हें कावी आर्ट. सो ताका लागून थंयच्यान अशें जालें की हांव हांगसर हें पॉलिटिकली अशें उलयना पूण एक प्रायम मिनिस्टरान अशें ते टायमार उलोवप म्हळ्यार अशें जालें की हांव जें अशें इतको टायम करतालो तें तेणें 1.5 मिनटान अशें करून दाखयलें आनी थंयच्यान आमची कावी आर्टाक आनी आमची मातयेक गोल्डन टायम सुरू जालो. हें तरी हांव सारकी शिवट सांगता. आनी थंयच्यान अशें जालें की म्हाजी जीं चित्रां आसा जीं आतां प्रत्येक चित्रां आसा पळय न्ही तांकां आतां व्हॅल्यू आसा आनी गोल्डन हितून पळयतात लोक म्हणटा आमकां कावी आर्टान चित्र जाय म्हणून. आयज सुद्दां हे माचेर येवपाक जावं हांगसर हे कोंकणी भाशे निमतान येवपाक रिजन इतकेंच की म्हाका म्हाजी मातयेक लागून आनी गोंयाक लागून इतको प्रावड आसा की हांव लास्ट स्वास पर्यंत हांव गोंयकार म्हणून आनी आर्टिस्ट म्हणून मरतलो. सो आनी हें जें काम केलां तेका हांवें हांगसरलीच एक माती घेतल्या तांबडी माती आनी गोंय रिप्रेझेंट केलां तितून. प्रत्येक गोंयकाराक कशें आसा तो मागीर कितको इंग्लीश उलोवं जावं बाकीची लँग्वेज उलोवं कोंकणी उलयता तेन्ना तेका हें हार्टबीट आसा तो कोंकणी लागूनच आसता लास्ट. सो गोंयचो हार्ट हांवें कोंकणी दाखयला. तितून आमची ट्रेडिशनल जावं कल्चरल हॅपनिंग्स आसता पळय न्ही कार्निवाल शिगमो दोरयो दाखयला नुस्तें दाखयल्या सायडीन हांगा माड दाखयल्या आनी ऑल टुगेदर आमी युनायटेड कशें आसा गोंयकार हें हो रिप्रेझेंट केलां हें दाखोवपाची चित्रांच्या फाटल्यान. आनी अशें करता हें तुमकां चित्र आवडलें आसतलें म्हणून. आनी हेजे फुडें सुद्दां हांव तुमकां हें करता की रिक्वेस्ट करता कावी आर्ट आसा पळय न्ही कावी आर्टाक आमी जाता तितके प्रमोट करुया जाता तितके फुडें व्हरोया. आनी गोंय आसा पळय न्ही एक अपार्ट फ्रॉम ते गोवा बियॉन्ड द बीच म्हणटा पळय न्ही तशें आमचे आर्टांनी आमचे फुडें व्हरोया आनी नांव जगभर करुया. देव बरें करूं. सागर नायक मुळे हेका हांव म्हाका दिसता 1.5 वर्स पयलीं सुमार मेळ्ळो आनी आतांच तेणें म्हणलें की कोण हो कावी आर्ट करपी सागर नायक मुळे व्हडले केंसांचो हा. आनीक जशें तेणें सांगलां आज आमच्या दर एका गोंयकारान तेजे भितरली तर कला दाखयतलो अशें कितलोसो वावर आसतलो जेणे आमी आमचें गोंय मुखार व्हरपाक शकता. आनीक हें गोंय जगाच्या नकाशाचेर परत एक पावटी खंय तरी बरोवन उरता. आनीक हें काम तेणें केलां. हें तेणें काम केलां तुमी पळयता आसतले म्हजे केंस पिकले आनी तो भुरगोच आसा. म्हणजे हें
ल्हान भुरगीं आमच्या आसतनाच आमी तेंच्या मनाक घालपाक जाय. आतां मनोज बाब कितलोसो उलयलो कोंकणीक लागून, पूण आमच्या पेरंट्सांचें कितें जाता, आमची जी आसा तेका इस्कॉलाक आमकां इंग्लीश जाय न्हू, ती घरा कडेन कसली इंग्लीश उलयता आनी तेंची इंग्लिशूय काबार जाता आनी भुरग्यांची कोंकणीय काबार जाता. तांकां दोनूय समजना. ताका लागून आमी आमच्या आवयचो, आमच्या माय भाशेचो, आमी आमचे मातयेचो तितलोच मोग करपाक जाय. कारण आज तेणें मातयेन जें कितें केलां तो म्हणटा आपण मातयेंतल्यान येयलो आनी आपण मातये उद्देशी आपण हें घडयलें. फाल्यां आमकां तीच माती, सारकें न्हू? म्हणून आमी मातये पासून येयले आनी फाल्यां आमी मातयेकूच वचपाचो. तो कशोय जावं, तेजो धुल्लो जावं, कितेंय जावं, पूण आमी तशेंच वचपाचें. म्हळ्यार आमकां ह्या संवसाराक जेणें धाडल्या तेंचे खातीर आमी कितें तरी योगदान करपाची गरज आसा. आनीक आयज हांव सागर बाबाक चड आनी चड व्हडली परबी भेटयता. कारण हें काम ही स्फूर्त दुसऱ्यांनी घेवची आनीक तेज्या खानाक खाण लावन मुखार वयचें. सागर बाब चड आनीक चड देव बरें करूं.